Honorable Speaker, Speaker, sir, I would like to circulate a copy of the book which has been printed by National Water Mission for the information of the honorable members in the House. Circulate. काय अभिनयाचे प्रस्ताव आमचे उरिले ते आज डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री हांकां लोकमत मोस्ट सक्सेसफूल लिडर ऑफ द डिकेड हो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. थँक्यू. श्री निलेश काब्रा हांकां लोकमत मोस्ट प्रॉमिसिंग लेजिस्लेचर ऑफ द डिकेड हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्री दामू नायक ह्या सभागृहाचे आदले आमदार हांची भारतीय जनता पार्टीचे राज्य अध्यक्ष म्हणून वेंचणूक जाल्या बद्दल तांचे आमी अभिनंदन करता. राज्य युवा केडाचे मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफ द डिकेड कितें ते लीडर ऑफ द डिकेड ताणें दिला न्ही Of the year काय decade? लोकमत डिकेड हय वर 10 वर्सां सोपूकच ना मरे येस आमी 25 आहा युवा स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लब कल्चरल कुडचडें गोंय ही ना संस्था रे इयर ते समाजातल्या उदरगती खातीर तशेंच गोंयचे संस्कृतीचे प्रसार करून आनी गोंयच्या तरणाट्यांक आनी बायलांक सशक्त करून खूब कश्ट घेतले घेता. ह्या संस्थेचे योगदान हेरांक प्रेरणा दिवपी आसात. हेच प्रमाण गोंयचे एकचार समर्पण आनी सांस्कृतीक दायज दाखयता. ह्या संस्थेचे जायते पुरस्कार फावो जाल्यात. तातूंत लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड 2025 ह्या पुरस्काराचो आस्पाव आसा. ते खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. श्री सुजल कळशीगांवकर VP मांद्रे महाविद्यालयाचे विद्यार्थी हांकां राजस्थानच्या जयपूर जाल्ल्या 25व्या सिनियर स्क्वेर नॅशनल चॅम्पियनशिपीक 2025 ह्या सर्तीक भांगरा पदक फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. छावा चित्रपटांत छत्रपती संभाजी महाराजांचे प्रेरणादायक जीण भव्यदिव्य आनी प्रामाणीकपणान दाखयली. आमचो गिरेस्त इतिहास ह्या फिल्मान दाखयला. तशेंच फिल्म पळोवप्यां मदीं अभिमानाची भावना दाखयत जाता. हे खातीर हे सभागृह छावा चित्रपटाच्या पुराय टिमीचे अभिनंदन करता. ह्या अभिनयाचे प्रस्ताव आमी मानून घेवया आनी हे प्रस्ताव तांकां धाडून दिवया. थँक्यू. Papers to be laid on the table. Manya Mukhyamantri. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention, Shri Yuria Lima, Venzivegas, Cruz, Silva, Carlos Ferreira, Vijay Sardesai आणि सर्क्युलेट म्हटले पयलीं मांड तरी न्ही मांड. नव्हत्या न्हू तुवें पेपर पेपर्स टू बी सर्क्युलेट करता इकॉनॉमिक सर्वे एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑनलाइन हा यू आर गिविंग हार्ड कॉपी ऑनलाइन एकल ऑनलाइन पावले एक्शन तुका. टेकन रिपोर्ट एंड इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बोथ पावलो तुका ऑनलाइन CAG रिपोर्ट टेबल केला because fear and anxiety in the minds of Goan women self-help groups across Goa supplying midday meal with regards to government decision to rope in Akshay Patra to provide midday meal to students, the steps the government intends to take in this regard to protect Goan women self-help groups. Speaker sir, attention of the House drawn in regarding the Goan women self-help group across the Goa supplying the midday meal. सगळं मानलो तुवें न्ही? हय हांव म्हजें आन्सर सर्क्युलेट करता बट आन्सर हांव सगळें वाचिना. म्हाका हावजाचो चड वेळ जो आहा पळय न्ही वाया घालोवपाचो ना म्हणून हांव पूर्ण वाचिना. स्पीकर सर हो स्पेशली टेंडर काडलेलो 5,000 अंडर PM पोषण स्कीम हाच्या अंतर्गत 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपा खातीर. एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रस्ट 23 for 24 हो काडलेलो ऑलमोस्ट बीड इन 9/6/2023
ह्या डेटीक काडलेलो. स्पीकर सर, ताजे रजिस्ट्रेशन एलिजिबल क्रायटेरिया सगळे दिल्ले आसा, तुमकां आन्सर दिला तितून 5 जाणांनी हो बीड केलो. भितरलो अक्षय पात्रा फावंडेशन हे त्या बिडा खातीर सिलेक्ट जालो. सिलेक्शन कमिटी बी तुमच्या समोर दवरल्या. ओके, हातूर खंयच्याच म्हणजे एकूय गोवन ऑर्गनायझेशन किंवा गोवन सेल्फ हेल्प ग्रुपान ताका बीड करूंक नाशिल्लें. ओके, द लेटर ऑफ इंटेंट तांकां दिला आमी ऑलरेडी म्हणजे 7 मार्च 2024. आनी हें सगळें करता आसतना म्हणजे पुराय क्रायटेरिया सगळो फॉलो केला. आनी अक्षय पात्रा हेका आमी 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपा खातीर तांकां ऑर्डर दिल्या. हातूंत हांव एक क्लियर करता, खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे एक सुद्दां मिड डे मील हे आमी कमी करचे ना. जे एक्झिस्टींग सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा त्या सगळ्या एक्झिस्टींग सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो त्यांचो नंबर जो आसा, म्हणजे एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन 400 भुरगीं जर आसत जाल्यार ती 400 भुरगीं 400च्या 400 मेंटेन उरतली. म्हणून त्यांचो फायनान्शियल आस्पेक्ट सुद्दां खंयसरूच कमी जावचो ना. ट्रॅव्हलिंग सुद्दां हेवटेनच्या तेवटेन जर कोणाचे मातशे गेले आसत म्हणजे ताका चड ट्रॅव्हलिंग पडटा आसत, अक्षय पात्राक आमी सरावंडिंगची दिल्ल्या कारणान वील बेर द ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल्फ हेल्प ग्रुप. म्हजें सरळ म्हणणें आसा, म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या मेंबरांक, ह्या हावजाक आनी लोकांकूय बी आमी हे जे दिता, ओके, दीस इज इन द इंट्रस्ट ऑफ भुरग्यांच्या खातीर दिता. आनी हें सगळें सांगता आसतना स्पीकर सर स्पीकर सर, आमी मिड डे मील भुरग्यां खातीर दिता. 1,61,000 भुरगीं मिड डे मिलाचो बेनिफिट्स घेतात. नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 95 आसा, वुमन तितून 722 आसा. भुरग्यांच्या इंट्रस्टान आमी हें करता, त्या खातीर महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक किंवा महिलांचो बिझनेस काडून घेवप असो सरकाराचो खंयचोच इंट्रस्ट ना. कारण हे बीड जर तेंच्यांनी कोणी केल्ले आसत जाल्यार त्याय बिडांत त्या कॉम्पिटिटीव बिडांत येवपाक शकताले. एक म्हाजें म्हणणें. स्पीकर सर, बाकी कोणाक कितें सांगपाक जाय तांच्यांनी विचारचें, ताजेर हांव डिटेलान उत्तर ताका दिता. त्या उपरांत स्पीकर सर, हें जे मुखेलमंत्रीन सांगलां that the collaboration with Akshay Patra and a foundation of school nutrition under the PM Poshan Abhiyan. आज Speaker sir, the government has signed an agreement on March 17, 2025. आणि हेजे फाउंडेशन जालें of the centralized kitchen. आणि पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट उत्तर गोंयांत हेजें centralized kitchen आसा. आणि Speaker sir, this facility is supported by the National Payments Corporation of India and can serve up to 5,000 meals, as said by the Honorable Chief Minister. And it will serve 2,500 at the start to children, freshly cooked, hygienic and nutritious midday meals. Because लोकांमध्ये, खास करून बायलांमध्ये, सेल्फ हेल्प ग्रुपामध्ये, महिला मंडळांमध्ये आज भिरांत आयिल्ली आसा. आणि तेजे लागून आमी हें कॉलिंग अटेन्शन घातलां. कित्याक भिरांत आयले स्पीकर सर, जे आतांचें डिसेंट्रलायज सिस्टम पळय आहा, द करंट डिसेंट्रलायज सिस्टम ऑफ मील डिस्ट्रिब्युशन हें चलना काय? इज इट नॉट वर्किंग करंटली? वॉट वॉज द नीड टू गेट अ सेंट्रलायज सिस्टम? वाय इज दीस करंटली डिसेंट्रलायज सिस्टम, वेदर इट इज नॉट वर्किंग? Whatever meals were provided under this self-help group all these years, were they nutritious? Did they have the amount of nutrition that is required for an average meal? Because एक वदांत मुखेलमंत्री म्हणटा भाजी बिजी बी रोया म्हणून सगळ्यांक, आनी एक वदांत म्हाका स्पीकर दिसता डिपेंडन्सी फ्रॉम पीपल फ्रॉम अनदर स्टेट. स्पीकर at the start, Mukhyamantri Sangla tender was floated. Today, when we talk about being Swayampurna, self-reliant, is this to show that we say that not even a single sector is self-reliant? Because आज Zoritor system, there were some problems, some lacunas or whatever. The government should have tried to fix or improvise the current system that is happening. So what is the problem? That's because that you'll have to change the entire system. लोकांमध्ये भय जाला. सेंट्रलायज जेन्ना एक सिस्टम आहा, तेगेले एक म्हाका दिसता when it is food, एक जाग्यार जेन्ना such a large quantity is prepared in a single kitchen and distribution towards the entire state, it has its own disadvantages. आणि स्पीकर सर, जेन्ना local self-help group when it is prepared, the advantage is you can take care of the N+1+1 redundancies. आता
Sutramachan Mukhyamantri statement kelo. I also read it on the inauguration that it was the vision of Shri Manohar Parrikar to have this midday meal becomes a reality. Now I don't know. It's because of this government seems to be using Manohar Parrikar selectively. Manohar Parrikar also did not want double tracking. His statement is double tracking apun goya adpa diupa na. So selectively using speaker sir. Anyways, coming to the point, आज or self-help group provides employment to several amge baila जायते group जे पडे it provides they are all earning on this. Anik the best model of having skin in the game, the government maka dista needs to strengthen the existing self-help group model, work with them to address all the issues. Yes, you have to take action if the standard is not maintained. But today, Amgele is only Goinkar. All the self-help groups come from all our constituencies. It's because the point is that I am personally not evaluating Akshay Patra. Akshay Patra is a non-profit organization that is good. They have their headquarters at Bangalore. But it's because the objective is to support education and the nutrition of children. Ana Mukhyamantri समज सांगले की एंकोडे बांगराची रांची कूड आहा म्हणून. It's just health standards, all these rankings are there. But it's because we are using public money. And when we are using public money, I believe that we cannot bulldoze employment opportunities that have to be given any livelihood. आज thousands of people are depend ha. आज because we have to look at an environment to create and give them support. Last time I asked whether these meals were checked by FDA. Answer was that basically the answer did like the FDA one health diuna they are not checking. But you said that no, doing the law. But health department and like there was no, I don't know because I will not go into the basically the government should look na health answer I last time they did law. Because sir, the government has to be a promoter, a facilitator, a guide and a friend of these self-help groups. Who is because they are approaching all of us. And these problems, because if we are going to destroy this local established network, Adam Swayambur Muntai, this Swayambur to Nari Shakti. Because they are scared. No matter what, 5,000 meals that is their plan, whether that could not be given to a Goans, because I fail to understand the vision and the approach. In one time we say vocal or local, or is this all to crush the local? The trends, because whether the Honorable Chief Minister has to assure the House that a trend, these self-help groups are there to stay. What precautions you will take? You have to give us an assurance. If we remain mute spectators and if we remain as if we ignore, then whether this government will finally give all the to this Akshay Patra. Because खूप गरजेचो issue and a lot of people there is fear and anxiety in their minds, and the Honorable Chief Minister has to clear what is the roadmap with Akshay Patra. Is it selectively only for 5,000 meals? Is it otherwise systematically going to enter into all the systems all across the state? Thank you, Sudhir. हांव तेणी आन्सर केला ते पयलीं आन्सर दिता नाल्यार जातलें कितें ना हांव कित्याक सांगता सगळें उलयल्या उपरांत न्ही स्पेसिफीक तो म्हणटलो आन्सर दिवंक ना. पयली गजाल जी आसा पळय न्ही मारिया बोंबिल कॉन्वेंट हायस्कूल कुंकळीं हांच्यांनी स्वता कंप्लेन दिल्या आनी ताजो रिपोर्टूय केला. हे तांच्यांनी मिड डे मिल्स त्या PTAन आनी स्कुलान दिला ताजो रिपोर्ट करून घेतला. मॅगट्स कशा पद्दतीन मेळ्ळे पळय न्ही ताजो हांव म्हाजे रिपोर्ट्स कांयच सांगना कुंकळीच्याच हायस्कुलांतले सांगता हो ताजो पूर्ण ताच्या स्कुलाचो आनी ताजो रिपोर्ट. हे आतां तुवें 2-3 गजाली ज्यो विचारल्यो पळय न्ही आमी हे फक्त 5,000 भुरग्यां खातीर दवरला ताजो टेंडर काडलेलो. सेल्फ हेल्प ग्रुप मदींच सोडून वयतात म्हणून आमकां एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर जर 1,000 भुरगीं आसत जाल्यार वांगडा ताका 2,000 दिवचे पडटा आनी ती 2,000 करपा खातीर तेंची किचन कॅपिसिटी जी आसता पळय तितकी नासता आनी त्या खातीर तशें क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी मेळना. दुसरी गजाल तूं जो सांगलो पळय न्ही FDAन टायम टू टायम इन्स्पेक्शन केलां वेगवेगळ्या फावटी आनी तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय न्ही आमचे कडेन आसा तेंच्यांनी सबमीटूय केला. तिसरी गजाल ते करता तुका जाय ते टेबल करता. हे मारिया बोंबिलाचे झेरॉक्स काड आनी ताका टेबल कर. हें तें इम्प्रुवमेंट नोटीस अंडर द सेक्शन 32(1) ऑफ द फूड सेफ्टी स्टँडर्ड 2006 हे फॉर द हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव घेयना कारण नांव घेतलें न्ही आयक एलोपी आयक हांवें नांव घेतलें मारिया बांबिना मारिया कितें म्हणून बोंबील न्हू
ती बॉम्बे म्हणा हांवें होय ते सांगता म्हाका सांगता अरे बांबे हांव खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव घेयना कारण म्हाका नांव घेवन तांकां डिफेम करपाची ना म्हणल्यार तूं हेजें नांव वाच हाजेरूय आसा तेणी FDA रिपोर्ट दिना म्हटल्यार हाजी झेरॉक्स मार ताजी दी. स्पीकर सर, तिसरी गजाल PM म्हणजे मिनिस्ट्रीच्या गायडलायनीचे सकयल सोशल ऑडिट रिपोर्ट करचो पडटा. इज अ गोवा कॉलेज ऑफ द होम सायन्स इंडिपेंडंट एजन्सी हांच्यांनी तेजो रिपोर्ट केला. आयजूय बी हरशीं सगळे कडेन पेपर थोडे वयर दाखयता म्हणटकीर आयज ते पेपर हांवें हाडूंक ना दाखोवपाक. आयज म्हाका दिसता 1-2 पेपरांनी तो रिपोर्टूय केला तेजो. तो रिपोर्ट आयला पळय न्ही तोच रिपोर्ट घातला आनी दीस इज नॉट बाय मी, दीस इज गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स. ताज्यो कॉपीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्योय सगळ्यांक हांव ज्यो आसा पळय त्यो डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायता. 2च पानां स्पेसिफिकली तेंच्यांनी रिपोर्ट कितें केला तो काडला हांवें, ह्यो सर्क्युलेट करपाक लाय. दुसरें तेजो रिपोर्टाची कॉपी. तिसरी गजाल जे तुवें आत्तां सांगलें पळय न्ही अक्षय पात्राचें भांगराचें किचन आहा काय म्हणून. अक्षय पात्राचें किचन एकदां वचून मुद्दामून पळय. ओके, दे हॅड इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 3 crores of rupees इन किचन. इतकें हायजेनीक आनी सिस्टमॅटीक रित्या पयर हांव इनॉग्रेट करपाक गेलो, म्हाज्या बरोबर आमदार केदारूय आशिल्लो. त्या खातीर सांगता इतकें मेंटेन कशें उरतलें, गरम कशें उरतलें आनी कशें ज्या पद्दतीचे प्रिपेरेशन्स आसा, क्वॉलिटी तेंची स्वताची लॅब आसा थंयसर, ज्या लॅबांत ते टायम टू टायम टेस्ट करता. त्या खातीर आत्ताच्या घडीक आमी तांकां 5,000 हेंच दिलां, तेज्या वयर दिवंक ना. म्हणून हांवें सांगलें खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे मदीं सोडून वयता त्या ती हो फिगर खंय तरी मेंटेन जावपाक जाय, क्वॉलिटी चॅक जावपाक जाय. हाज्या खातीर तांकां अक्षय पात्राक जे आसा पळय न्ही हे 5,000चीच ऑर्डर दिल्या. आमकां खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मिड डे मील बंद करपाचें ना. जेंचे रुटीनली जे चॅकअप जाता, कंप्लेन येता, बंद जाता, सोडटा, हेजे काडून ताका दिता, ताजे काडून हेका दिता, हे रुटीनली तांच्या मदींच करताले. आनी आतां आमकां 9वी आनी 10वीक ह्या दोगांयकूय एडिशनल नंबर सुरू करपाक जाय. आनी तो एडिशनल नंबर सुरू करता आसतना आमी तितूंतलो 5,000 नंबर जो आसा पळय न्ही हो अक्षय पात्रा खातीर दिला. एके म्हाजें म्हणणें तुका जर आनी कितें विचारपाक तुका आनी तूं म्हटलें हजारांनी महिला ज्यो म्हटल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांत मेंबर कितले आसपाक जाय तूं म्हाका सांग. एका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेंबर कितले आसूंक जाय? मिनिमम मेंबर 10 आसपाक जाय. तूं चॅक कर, एका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेंबर 2 आहा, एका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेंबर 3 आहा, दुसऱ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक नंबर 4 आहा, आनी 4 आहा तेय जर पळयत न्ही थोडे फॅमिलींतलेच मेंबर आहा. हांव नांवां वाचूंक लागत, हांव टेबल करता, हांव तुका सांगना. आनी थोड्यांचे 2 आनी 3 2 आसा रिकॉर्डाचेर आहा. 2च डिपार्टमेंट हांव बंद करतालो तर तेंचे. हांवें त्या खातीर सांगलें म्हाका कोणाचें बंद करपाचें ना. तूं म्हणटलो मागीर 2 आहा तेंचे बंद कर म्हणटलो. आनी 2य मेंबर फॅमिलींतले. हा हय क्रायटेरिया करेक्ट. परत तुका सांगता आयक म्हाजे बॉस म्हणून सांगता हांव हे जर सगळे हांव काडूंक मेंबर आसता नो तुका सांगता त्या खातीर सांगलें. सेल्फ हेल्प ग्रुप कसो जालो तो? हांव तुका Individual एक मिनीट थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आहा पळय न्ही हे थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी FDAचें लायसन एकदां घेतलेलें. थोड्या जाणांक 1 वर्साक दिल्लें, थोड्या जाणांक 5 वर्सांक मेळटा. ते फुडल्या वर्सा रिन्यू करचें पडटा. तें फुडल्या वर्सा थोड्यांनी रिन्यू करूंक ना. बरेचशे सेल्फ हेल्प ग्रुप तुका हांव नंबरा सयत दीत न्ही जाल्यार 2 आनी 4 आनी 3 आसात. 4 आसलेले सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात. म्हाका दिसता हांव 1860 तांकां ते मिनिमम 5 जाण दवरले जाल्यार रजिस्टर्ड करतात ना. 1860 सोसायटीच्या अंडर 5 आसल्यार रजिस्टर्ड करतात. 10 आसूंक जाय तरी बोट दाखयला थंयच्यान. बट 1860चो एक्ट सांगता 5 जाण सुद्दां आसल्यार ते रजिस्टर्ड करतात. 5 जाण आसल्यारूय बी इट इज अ सोसायटी एक्टाच्या अनुसार. सेल्फ हेल्प ग्रुप आमचे 2 कडेन रजिस्टर्ड जाता. एक तर 1860च्या अंडर जाता, थोडे मदीं वुमन एंड चायल्ड रजिस्टर्ड करून घेताले तशें जाता. थोडे बँकेन आहा म्हणून ते करतात. बट हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो आंकडो हांवें हो मुद्दम सांगलो. 2 जाणांचो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा, 4 जाणांचे 5 काय 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. नंबराच्या सयत सांगता हांव नांव कोणाचेंच घेयना. म्हाका कोणा कडेन पत्रपाण ना. Speaker sir, I stand by to speak with regards to the joint calling attention with regards to self-help groups and providing midday meals. Speaker sir, CM उलयल्लो आतां, बट हांव एक एनालायज करून दाखोवपा सोदिता की हें सगळें सांगिल्लें तें सारकें, बट एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ हेल्प ग्रुप्सा गेलो फीडबॅक तुमी केन्ना घेतलो जाल्यार द रूट कॉज इज दॅट तांकां जें हें आम कोताय काम तेजें प्रॉफीट येवपा जाय न्हू. सो जेन्ना तेजें प्रॉफीट जेन्ना हें करून जरी तरी पयशे उरनाय तेंगे घरा वचपाक आनी देस्पेस करपाक जाल्यार हो आख्खो मॉड्यूल बिकम्स अ फेलियर. आज जो तो CM म्हणटा की 2 जाण आहाय
जाल्यार कित्या दोग जाण आहाय कित्या लोक येना सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बिकॉज वी आर नॉट तूं म्हाका विचार. because we are not making it a profitable model. Because हांव स्पेसिफिकली 2-3 वस्तू सांगता कित्याक गरज आहा ही सगळीं जी मिड डे मिल्स कित्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपा जाय कित्याक आमकांच पयलीं सद्या आमी म्हणटाय वी हॅव टू अलायन विथ द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स SDGs आहाय न्ही सो आम जरी तरी SDGs अलायन जावपा जाय वॉट डज गोल नंबर 2 सेज वॉट डज गोल नंबर 5 से हे आन्सर आसपा नाय मागाय भितरसून कॅबिनासून धाड वॉट डज गोल नंबर 8 से गोल नंबर 8 says decent work and economic growth. मागीर economic growth तुवें जर तर भायल एश कोन टेंडर दिवन आनी आमगे बायलांक मोटिवेट कोन्न जर तर तूं हे टेंडर एश कोन कोनाय जाल्यार economic growth कितकोन SDG गोल नंबर 8 वॅल्यू एड करतलो. वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज economic benefits म्हणजे कितें हो जो फंड आहा जो सरकार तांकां दिता 8 रुपये 10 रुपये ते पावना वाडोवपा जाय पूण हो फंड तांकां लोकल्सां दिता लोकल बायलो ते बायल्यो समज काणकोणच बायल्यो व्हेजिटेबल घेवपाक मडगांव येवपा नाय काणकोणच भाजी रोयताय तेच वेंडराको घेतल्यो म्हणजे ते पयशे काणकोणांतूच बाजारां वयतले काणकोणांतूच इकॉनॉमी वाडटली मडगांवच बायल्यो बाणाल्यांतूच शॉपिंग थिंग कोतली लोकली आनी बाणाल भुरगीं जी आहाय तांकां मिड डे मिल्स दितली सो द होल इकॉनॉमी rotates around these self-help groups. The whole idea is that it is a cycle. So, this cycle आमी मोडली. दुसरी empowering local communities. कित्याक थिंगा family member, parents सगळीं एकठांय जावन हे local जेवण रांदताय. Fresh, hygienic आनी local cuisine. आमगडे भाणाल्यान आमगे यादीन काणकोण लोकांगे टेस्ट आहा तो आमकां आसपाना पेरने लोकांगे टेस्ट आहा तो काणकोण आसपाना सो थिंगा भुरगीं जे घरांत जेयताय तेसलें जेवण तेंगेल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रांदून तांकां दितली घोडे पेडणे गेले जाल्यार तांकां घोडे आम जेयताय तेसो नुस्तें आनी कोडी खावपा न्हय थिंगा नुस्तें आनी कोडी सेपरेट आसतली सो दे वील कुक लोकली फ्रेश हायजेनीक एंड डू दीस ट्रान्सपरन्सी एंड अकाउंटेबिलिटी लोकल्स आर मोर अकाउंटेबल तेमकां आमकां उलोयन कोंकायन उलोयन सोजमायन तांकां करेक्ट करूं जाता ते मिस्टेक केल्याय जाल्यार तेंगे स्टँडर्ड सो ह्यो सगळ्यो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आहा रिड्युसींग डिपेंडन्सी आहा एनकरेजींग विमेन टू वर्क एंड अर्न म्हाका मातशें काबार करून दिवचो आनी लास्टली आमकां स्टँडर्ड जायो आमकां जर तरी स्टँडर्ड जायो जाल्यार स्टँडर्ड वाडोवपाक कोणागे काम सरकारागे काम ते बायलां शिकोया आमी इन्वेस्ट करुया तांकां जाग दिया आनी तो स्टँडर्ड वयर काडया जरी तरी गरज आहा स्टँडर्ड वाडोवपाक लेट्स डू एन MOU विथ ऑल दीस बिग कंपनीज हू आर कुकिंग आनी स्टार्ट करपाक अक्षय पात्रा जरी तर जायो तेका कार्यो सांगपाचे सवया हे पळय हे डबल स्टँडर्ड तेजो हो अक्षय पात्र तेज्या सरकारान जे अक्षय पात्र दिल्लीन सुरू केला पळय न्ही ते तू काणयो सांगू नका डबल पळय अक्षय पात्र तुझ्या दिल्लीन सुरू केला पळय दिल्ली लोकां लायक ना म्हणून तू काढलं मरे आता तू हिंगा अक्षय पात्र दिता बस दिल्ली लोकां नाक म्हणून तू काढलो न्हू सो आता तू परफॉर्म करपाक उलय दुसरे डिसिप्लिन उरतो हुचो स्पीकर सर हाऊ डू एक्सपेक्ट डिसिप्लिन दवर्ली सालसेतीची कंप्लेंट डायरेक्टली हेड मिस्ट्रेस also mentioned saying a worm was also found in Pulao on 19/7/2024 हे लेटर तुझी दवर्लीची गव्हर्नमेंट भायर माताई सेल्फ हेल्प ग्रुप भायर मारो मिस्टेक केल म्हणून अपग्रेड को टीच देम ट्रेन देम जेन्ना आमी मिनिस्टर मिस्टेक कोताय भायरोडे दाई मिनिस्टर कॉम्पिटिशन येतले एमएलए मिस्टेक कोताय भायरोडे दाई ना कॉम्पिटिशन भायर उडयना आज बायलां ट्रेनिंग दिवपाक गरज आहा हे सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रेन दिवपाक गरज तू एस कोन मिस्टेक केले म्हणून हाऊ विल द वुमन अर्न हे दवर्ली when it comes to women related सगळे कोडे भूमिका हे त्रास जाता Sir, I think this is my say that we need to train. म्हाका दिसता हे बायल फॉर्मा हाडपा शिरीपणा आमगे बायलांक ट्रेन करूया तांकां रांदपाक बरे भाशेन आमगे स्टँडर्डा प्रमाण अपग्रेड करूया सर तो दुसरे जे अमाउंटाचे सांगता पळय न्ही आमी स्वताहून तेंचे 8 रुपया असले ते 8 रुपया 75 पैसे कितले तरी केले आणि दुसरे तेंचे 11 रुपया असले ते आमी 12 रुपया केले कोणीच आमकां वाडय म्हणून सांगनासले आमी स्वताहून पैसे वाडयल्या आणि तितकेच अमाउंट आमी आतां अक्षय पात्राक दिता तेच्या पेक्षा एक सुद्धा पैसो आमी चड दिना 8 रुपयाचे जे 9 रुपया केले पैशांचे जोलीस स्पीकर सदांच आमगे लोकल सेंटिमेंट आणि लोकल इकॉनॉमीचे उलया सगळे पैशांचेरी जायना मतदारसंघातलो सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 मेंबरांचो आसा वचून पळय फक्त श्री विजय सुद्धा जर रोकडो बेल मारनाका माझे पासिंग आसता
सगळ्या एक calling attention. स्पीकर सर गोंयच्या बायलांचे हिताचो इश्यू एक मिनिट आतां पयलीं म्हणल्यार मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो मिस्टेकी कितें जाता ह्यो आतां दोगांयकूय लेक्चर दिलें आतां हांव ताका सांगूंक सोदतां अक्षय पात्र खंय चुकता तें तूं आतां अक्षय पात्र हाडटा स्पीकर सर एलिगेशन्स दॅट एटलीस्ट half of the 52 kitchens across 21 states have been involved in diverting food grains and funds. व्हडले हे इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान भितर इन्व्हेस्टिगेट केल्या अक्षय पात्राचेर चेक कर नाजाल्यार तुका हांव न्यूज आयटम दाखयता लॅक ऑफ ट्रान्सपेरन्सी एंड अकाउंटेबिलिटी critics argue that the organization lacks transparency and accountability particularly regarding the use of funds and the management of kitchens. अक्षय पात्र बरें म्हणून सांगनाका तूं आमकां हाय मील कॉस्ट अक्षय पात्र shows that its cost per meal is projected as significantly higher than other similar organizations, thus raising questions of efficiency and cost effectiveness. Dietary imposition. अक्षय पात्राचे जेवणां केन्ना केन्ना कांदो आनी लसूण नाशिल्ले असतात म्हणून सो थंय साऊथ इंडियन लोक म्हणटात की दिस इज डायटरी इम्पोजिशन म्हणून सगळ्यांक तुमी शिवराक करूंक भोंवतात कंपल्सरीली शिवराक करूंक भोंवता म्हणून हें गोंयाक कोता येता बेन्सी सांगता सारकें तूं बाणावलेच्या भुरग्यांक हें कांदो आनी लसूण खावं नाका म्हणून सांगूंक सोदता हें जाल्लें आहा स्पिकर जर पळय आयका एक मिनीट म्हाका डिस्टर्ब करनाका उलयतकर मागीर उलय ना हें मदीं उलोवप ना स्पिकर सर फूड इम्पोजिशन हांव म्हजो चार्ज आहा की गोंयान अक्षय पात्र हाडून एक पर्टिक्युलर फूड इम्पोजिशन करूंक सोदता सरकार आनी सरकाराक जर इतली उत्सुकता आशिल्ली बरें जेवण दिवपाची ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तुजें आहा तुवें थंय पोशण PM पोशणाक एप्लाय करपाची तुवें गोंयच्या बायलांक बरोबर घेवपाची आनी गोंयच्या बायलांक वयर काडपाची तुमी स्पिकर सर दुसऱ्यांक दितात अक्षय पात्र पयशे कलेक्ट करता हांव गेला इस्कॉनाच्या देवळान बेंगलोराक थंय एक फंड आहा डोनेट फॉर अक्षय पात्रा म्हणून ती पयशे घेतात तुमची हांगाची बायलां खंयच्याच पयशे घेतात बरें तुमी तांकां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हे सगळे इंडस्ट्रीचे पयशे घेवन कित्याक दिनात CM कित्याक सांगना की तांकां व्हरून पयशे दी म्हणून थंय देवळान वता पांय पडटा हरे राम हरे कृष्ण म्हणटा ते सायडीन तूं अक्षय पात्राक पयशे दिता गोंयच्या बायलांक तुमी वयर काडपाक कित्याक सोदनात स्पिकर सर ही शापातांक उलोवपाची खबऱ्यो चड बऱ्यो न्ही आनी चड करून सूड वृत्ती म्हणटा ती वायट स्पिकर सर हांव एक सांगूंक सोदता मुखेलमंत्र्याक वायट दिसत एक मिनीट उलयता हांव बस उलय मातू बस उलय तूं साक्षी महिला मंडळ म्हणून आहा तुज्या मतदारसंघात सांखळे ताका तुवें डिसकंटिन्युएशन लेटर दिलें 7 जून 2024 कित्याक थंयचे ताणें काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केले 2022 आज तो काँग्रेस कॅन्डिडेट तूं बरोबर आहा तांचे तुवें पोट मारलें हें बरें आहा स्पिकर सर आमी आमचें राजकारण करतात बारीक बायलांचें काबार करपाची स्पिकर सर एक मिनीट आयक मातशें उलोव न्ही बरें स्पिकर सर हांवें 24 तारखेक क्वेश्चन घाल्लो LAQ नंबर 9A तातूंत हांवें कितें विचारलां पेंडन्सी कितले पयशे तुवें दिवपाचे आहा स्पिकर सर हेच साक्षी महिला मंडळाक तुका सांगलें 4,92,250 रुपया टोटल पेंडींग आहा 4,62,29,728 फॉर 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तूं आतां ते 95 म्हणटा स्पिकर सर स्कुलाच्या म्हजेर सगळें लिस्ट आहा हें कितें करप की तांकां नॉर्मल पयशे दिवप ना 6 म्हयन्याक एक कॉन्ट्रॅक्टरांक बी आमी मारूंक कशें सोदतात ताका पयशेच दिवप ना बिलांच उडोवप ना लास्टाक कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा पाड पडून आनी तो कितें मेळटा तें घेता आनी सोडटा गांवांनी वता ते भशेन तुमी तांकां करूंक सोदता स्पिकर सर ही म्हजी डायरेक्ट चार्ज आहा हांव त्या दिसा गेलो हांवें मुखेलमंत्र्याक पळयलो जेवण घालता तो वाडटा तो अक्षय पात्राचें हांवें म्हणलें ते खाता ते पळोवया म्हणून ओगीच असो गेलो रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदीर थंयचो पुलाव बरो आसलो कसलो वर मेळ नाशिल्लो भुरग्यांकूय बरो लागलो म्हाकाय बरो लागलो हांवूय तोच जेवलो थंय तांचे बरोबर बसून आनी कांय 5 स्टार हाडून जेवना स्पिकर सर सो तांकां तुमी मलायन करूं नाकात म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा अक्षय पात्रान कितले गोंयचे लोक काम करतात तुमकां हांवें क्वेश्चन घालो LAQ घालो तुमी आन्सर कितें दिला डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन दीस ऑफिस एज ऑन डेट सो तुमी भायल्यांक हाडटले तांकां धंदो दितले गोंयचे भुरग्यांचो आनी कितले गोंयकार अरे राव स्पिकर सर म्हाका उलोवंक दी हांवें पयलीं म्हणलां म्हाका उलोवंक दी आय एम ऑन माय फीट स्पिकर सर डिटेल तुमचे कडेन ना सो अक्षय पात्रांत कितले गोंयकार आहा ते खबर ना केदार नायक त्या दिसा गेलो ताणें म्हणलें की CMान काल हांव पळयतालो ताणें उलयता तें CMाचें हें म्हणटा तो अभिनंदन कित्याक आमी लोकल कोणाक कॅन्सल करचें ना म्हणून रोहन खंवट्याच्या मतदारसंघान
सो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फोन करून सांगला कॅन्सल म्हणून तुमचे हांवें पयलीं नांवां घेवन दाखयलीं अरे बाबा ना न्ही हांव पिसो न्ही हांव ताचे कडेन उलोवंक आयलो आय एम स्पिकींग फॉर देम आय एम डुईंग एडवोकसी फॉर देम आनी स्पिकर सर हें सगळें हांव विथ प्रूफ सांगता तुका म्हजे कडेन प्रूफ आहा आनी एक तुका सांगता कशी आतां फुडली स्ट्रॅटेजी ती व्हडलीं स्कुलां आहा ती अक्षय पात्राक दितले आनी धाकटी अशी कितें कुस्कूट आहा पळय ती हांकां दवरतले थोड्या दिसान तीच वाजेतली आनी ती सोडटली आनी फुडल्या खेपे जर हांवें प्रश्न घालो 3 म्हयन्यांनी तेन्ना मुखेलमंत्री अशें हड्डे वयर काडून सांगतलो कितें उलयतालो तूं ती सोडून गेली म्हूण हें सांगपाचो आहा तो सांगता तुका एग्जाम्पल नॅशनला झेवियर म्हणून थंय आहा स्कूल थंय स्नेह माया सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणून आहा ताका ऑलरेडी सांगलें तूं वच म्हणून फाल्यांच्यान हें सगळें नांवां हांव उलोवन तांचे कडेन आयलो स्पिकर सर भायल धाकटे ग्रुपांक धंदो करप फिजिबल जायना पूण आपशीत ती सोडटली स्पिकर सर हे 1,18,000 CMन सांगलें 1,61,000 म्हणून हांव म्हाका दिसता ते भशेन 1,18,000 पूण तेन्ना क्लस्टर म्हणून केल्लो मनोहर पर्रीकारान तुमी म्हणटा भाई मिसींग भाई जाय आशिल्लो भाईची आयडिया ही गोंयच्या बायलांक सशक्त करपाची भाईची लिगसी काबार करतात तुमी आनी बायलांक इम्पोर्टंट हाडटात स्पिकर सर गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 10 म्हयन्याचो एग्रीमेंट आसतालो अक्षय पात्राक 20 वर्सांचो कित्या खातीर कोण सावत्र भुरगे गोंयच्यो बायल्यो सावत्र बायल्यो आनी ती खरी 20 वर्सां तांणी त्रास घेतला आनी जेन्ना तुमी रेट वाडयता तेन्ना तांकां जेन्ना खावंक मेळटा तेन्ना तुमी काडून दिल्लीवाल्याक दिता बेंगलोरच्या लोकांक दिता कितें उलयता स्पिकर सर बेसिकली दीस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तांणी सगळो त्रास घेतला कोवीड जेन्ना जालें तेन्ना कोणें जेवण दिलें अक्षय पात्राक तूं कित्याक हाडूंक ना तुमचे पुलिसेक खावपाक तेन्ना जेवण तांणी दिलें वेन्झी सांगता सारकें इकोसिस्टम जो क्रिएट जाता गोंयचो रिक्षा ड्रायव्हर आसता गोंयचो भाजीवालो आहा तो सगळे गोंयचे बायलां कडेन धंदो करता 20 रुपयान वाटाणे आशिल्ले आनी आतां 200 रुपया वाटाणे जाल्या तेच वाटाणे तेच रेटीक ती सप्लाय करतात तांची तुमकां याद जायना आतां ती अक्षय पात्र तुमी मोगान पडल्या स्पिकर सर जे बायलांक बहुजन समाजाची जी बायलां भारतीय जनता पक्षाची नांवां पसून पळया ते बायलांक तुमी विसरतात कित्याक तुमकां मे बी वयल्यान डायरेक्शन आयलां मुखेलमंत्री ऑन इज ओन करता म्हणून म्हणना हांव आयलां आसतलें बिहार दिवस पळय कशें आयलें तशें वयल्यान डायरेक्शन आयलां आसतलें की PM पोषण कार्ड ताका दी म्हणून एक मिनिट काय घेऊन ना आम्ही टेंडर केलं अरे राव उलयता मरे मागीर सगळें वयल्यान डायरेक्शन येयला हेजेर वयल्यान येवं सकयल्यान येवं आयक आतां ही जी 5 नांवां आहा गव्हर्मेंट रिसिव्ड अ टोटल ऑफ 5 बिड्स घनश्याम सेवा समिती दिल्ली केंद्रीय भांडार मुंबई नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स न्यू दिल्ली स्त्री शक्ती मुंबई अक्षय पात्रा बेंगलोर राव गोंयचे तुवें कित्याक घालना PM पोषण म्हणून जावपाचें आशिल्लें हे तुज्या डिपार्टमेंटान हें केलां तुवें बायलांक एक करून तुवें ह्युमन रिसोर्साचेर कित्याक घालना टेंडर कित्याक घालना स्पीकर कित्याक तुमकां फिक्स केल्लें आनी स्पीकर सर वयल्यान तांणी जे सांगले अक्षय पात्रा बाबुशान दिल्ले तांकां बाबुशान प्रेस करता ती एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना बाबुशान डायरेक्ट दिल्ले म्हणून दिगंबर गामतीक प्रेस करता ती स्पीकर रेट जायना पण आपण ट्राय करता आत्ता बहुजनाचो कैवारी स्पीकर सर हे सगळे असं हांगा बसले स्पीकर सर ताका आपूण बहुजनाचो कैवारी आसा हे दाखोवपाचें कैवारी न्ही म्हणून तो हांव कैवारी हय कैवारी तुमकां अक्षय पात्र मतां मारतली स्पीकर सर अक्षय पात्र हाडटली हरे राम हरे कृष्णा म्हणून तुमी चिंतताले अशें म्हणून चिंतता आसतलो तूं गोंयच्या बायलो तुमकां मतां स्पीकर सर म्हाका गोंयच्या भुरग्यांचेय पडलेले आहा तितकेच हांव सांगता स्पीकर सर आमी दर वर्सा ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ट्रेनींग दिता आमी तेणी जे सांगले पळय न्ही आमी दर वर्सा ट्रेनींग दिता तेणी जे डायटरी काम दुसऱ्यांक दिता ट्रेनींग दिवन फायदो कितें जालो स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही शिवराक जेवण दिता म्हणून एक दिवपाचो मदीं प्रयोग जो आसा पळय न्ही तोय केल्लो पण तो भुरग्यांनी पेरंट्सांनी आनी टिचर्सांनी तो एक्सेप्ट करूं ना आमी शिवराक दिता न्ही तो अकॉर्डिंग टू द डायटिशियन ज्या पद्दतीन ठरयता त्या पद्दतीन दिता तिसरी गजाल स्पीकर सर तांचे पेमेंट जे आमी खायनात मरे स्पीकर सर आमी हिंदू जावन खायना मरे केन्ना एक दीस खातात आमी स्पीकर सर तांचो डिसेंबर 2024 पर्यंत आमी पेमेंट क्लियर केला कोणाची बिलां जी आहा पळय न्ही त्यो आमी पेंडींग दवरूंक ना स्पीकर सर उरता उरले कोविडाची वेळारची बिलां तांच्यांनीच सबमीट करूंक नासली ते पयशे रिफंड गेल्ले स्टेट ट्रेजरींतल्यान तेंचे आमी फंड्स दिता तो स्पेसिफीक सगळी बायलां भारतीय जनता पार्टीचे हय भारतीय जनता पार्टीचे आमी आतां आनी खंयची उरली भारतीय जनता पार्टी आतां तुजी जाली अक्षय पात्रा पार्टी
गोवा भारतीय जनता पार्टीन खंयची उरली ती सगळ्या जाणां हे कितें कोणाची उरलें? गोवा आले फॉरवर्डाची खंयची जरा उरलें? सांगना काय तुम्ही मतां हाडा बेंगलोरची ती आतां इम्पोर्ट स्पीकर सांगते स्पीकर सर तेणी सांगपाची गरज ना आम्ही कोणाचेच मिड डे मील कमी करिना निलेश काब्राल तेणी भारतीय जनता पार्टीची चिंता करपाची सोडून आम्ही सक्षम आसा भारतीय जनता ते पार्टी निलेश काब्राल तुम्हाला उलोवपाचे आसात निलेश काब्राल तुम्हाला येतात स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान जे सांगला की 1,67,000 कितें चिल्ड्रनांक मिड डे मील दिता म्हणून आनी अक्षय पत्राक जे आन्सर दिला तितून 5,000 भुरग्यांक ऑर्डर दिला म्हणून सांगला म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय आनी सीएमान आतां उलयता सांगला की रेट जी आशिल्ली ती पयलीं सेल्फ हेल्प ग्रुप दिताली आनी आतां दिता ती सेम आहा सो 5,000 भुरग्यांक दिवन कित्याक आमच्या सायडीनूय खूब जाणांची कंप्लेन थोडे भुरग्यांक थोडी बरी करता थोडी बरी करना सो 5,000 जे लोकांक भुरग्यांक दिवन म्हाका दिसता कांयच प्रॉब्लेम जायना आमकांय रिक्वेस्ट आहा आमच्या मतदारसंघात हांव तेजे खंयच्या मतदारसंघ कोण उलयता ताका उलोवंक सर पूण आमच्या मतदारसंघात अशी 2 स्कुलांनी कंप्लेन येयल्ली आसा आनी ते 2 स्कुलांत ते 5,000 भुरग्यांनी तुमी कन्सिडर करचे तुमी कन्सिडर करतले स्पीकर सर कित्याक थंय खूब कंप्लेनी येयल्या आनी हे कंप्लेनी तुमी एड्रेस करून नाजाल्यार तुमी आतां स्टेटमेंट केला 9th आनी 10th करता त्या भुरग्यांकूच दितले सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर की 5,000 भुरग्यांक जेन्ना तुमी कन्सिडर करतली आमच्या मतदारसंघात अशे कंप्लेनी 2 स्कुलांनी आसा तितून कन्सिडर करतले करचे ना हांव विचारता स्पीकर सर इतलेंच म्हजें विचारपाचें स्पीकर सर आत्ताच्या घडीक आमी सावथाक अक्षय पात्रांतल्यान खंयचेच मिड डे मील दिवपाक कन्सिडर करचे ना ओके सद्या तरी हे कन्सिडरेशन ना बट सगळ्या महिलांक अरे बेटा ना ते आपल्याक जाय म्हणतो कांदो आनी लसूण नाशिल्लें जेवण जाय म्हणटा म्हजें इतलेंच विचारपाचें खावय नाका ते आतां तुमी फक्त नोंदाक केला आतां स्पीकर सर करचे ना स्पीकर सर स्पीकर सर आत्ताच्या घडीक आमी नॉर्थाक फक्त 5,000 केला अशा पद्दतीत त्या पेरंट्सांची आणि टिचर्सांची जर आमकां येवपाक लागली जाल्यार आमी फुडें सावथाकूय बी 5,000 कन्सिडर करतले फुडलें आत्ताच्या घडीक ना नेक्स्ट कॉलिंग रिजनल श्री रेजिनाल्ड अलेक्स रेजिनाल्ड जालें हय जालें सांगलें नेक्स्ट श्री अलेक्स रेजिनाल्ड Speaker, sir, attention to the House is drawn regards current widespread practice of packing toothpaste in paper boxes, which constitute major chunk of total waste material and significantly contribute to environmental degradation. The measures government has taken in this regard, especially in terms of prevention of environmental degradation and contribute to sustainable environment. Reply, Dida. Answer has circulated. Huh? Answer has been. Answer, Dida. Shall I read it out? Yeah, read it out. There is no ban on the paperboard boxes which is used for packaging toothpaste as on date. However, some manufacturers are proactively stopping or stop the paperboard boxes which is used for packaging of toothpaste. Packaging material made of paper will be included under the mandate of the Environment Protection Extended Producer Responsibility for packaging made from paper as per the draft Solid Waste Management Rules 2024 of Government of India, which shall come into force in April 2026. As per now, packaging of toothpaste in cartoons is regulated as per IS 6356 2021. Packaging is determined by BIS standards, which is within the purview of the central government. Your suggestions, however, will be forwarded to the central government for consideration. Speaker, sir, I think there is only one country that
follows this principle where packing is not done in the form in papers. I think it's Ireland or one of the countries. In fact, I would just like to call upon, actually, Speaker sir, चोडशी trees cut जायने. Usually the practice that they are cutting trees for recycling, for manufacturing of paper. Hardly 15-20% of trees, 50 or 20% of the total paper required is done by cutting of trees. The rest are all recycled. Grass, then recycled paper. The question is not of the cutting of trees for environmental. Hardly only the total paper requirement for packaging, Speaker sir, 20% or 15% झाड काटत आहे, बाकी काट जायना. हे पॅकिंग पळया टूथपेस्टाचे. ओ सर्टन थिंग्स आमी कितें करतात, टूथपेस्ट काडटात, पेपर भायर मारतात. Why at all have that packing? Have that packing? The packing कित्याक जाय? Speaker sir, Packing. if I may interrupt, I've again said this falls under the purview of Government of India. Yeah. So we will forward your request to them. I definitely do not see why we should be discussing the issue in this house. Let me finish. I'm just raising a point. Don't In waste fact, time, no, I am not criticizing. कित बरें जाता जाल्यार आनी जो तर एनवायरमेंट साल्वा जाता जाल्यार आमी करपा जाय. एनवायरमेंटाक कितें प्रोटेक्शन करूं मेळटा जाल्यार आमी करपा जाय. देर इज नो क्वेश्चन की झाड काट जाताय आनी पॅकेजींग जाता ना. टोटल पॅकेजिंगाक पेपर लागता तो रिसायकल्ड 80% जाता, 15 or 20% झाड कातरप जाता. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, हें आय थिंक if we could start in our state, if it is coming in our list, look into it. Government of India. Central government subjects, we can write to the center. But let it be on record that one of the states has really worked out, has really made it a point. See, almost 682 million Indians generate about 20,460 tons of paper alone and cellophane waste yearly for toothpaste packing. फकत toothpaste आणि हे पण जाता. I think Iceland is one of the countries it doesn't pack and sends. जरी तर आमकां जर if we can take and give it to the central government and जर तर आमी धाडो मेळटा जाल्यार धाडया. We can explore that possibility. But if we can do it in our state also, we could explore, find out what you can do best to see that environment can be protected. That's all. Ekucha ki environment protect zapak amko git kuru jata that we should do. Speaker sir. Sang tu sang. Answered. I've answered already. The central government has that to resolution. Shri Praveen Alekar, Shri Vanji Vegas. Because sir, I stand by in support of the calling attention put up by my colleague Bob Alex Reginald. Because sir, although these BIS standards are followed all over India by the central government, what my colleague I have proposes... very clearly said this falls under the purview of Government of India. There is no point in discussing this issue here. However, we will forward my colleague's MLA Reginald. I think there is a misguiding that is happening. What we are talking is, we are requesting the state to bring a ban. We are not talking about to change the central law. We are asking the state to bring a ban. I think the minister is I don't know how my colleague not knowing. Reginald We has want brought the state to bring a ban packet of toothpaste. on this packing Every material. you name State government and ban Because why is the state government and ban adpa jata. Jalyar परत आम central ला किया सांगता. We are not talking about central. At the end we are talking about environmental damage. And they say all लिखोता है because he had brought for everything. He has not brought for anything, because sir. He has not brought for anything. He has only brought for toothpaste. But packing comes in TV. Packing comes for drinks. Yes. Alcohol bottles. All has to be Everything is made. packing. Why is but I want to ask my colleague. Why only toothpaste? Why only toothpaste? I want to ask my colleague, because sir. Because sir, Forget honorable. I have He's with me talking about a the BIS. specific thing. If you want, I will lay it on the table of the house. Yes, right.
So, Speaker sir, Bills Speaker and sir, I want to ask my consideration and colleague. passing. You will permit me to ask my colleague why only these boxes you Next brought? item. I next think we are item. having a very outdated Government bills approach, and Speaker sir. Mr. Very Graham outdated Lawrence. approach towards Calling giving an attention, answer, मजा घालून असं तुझ्या. which is not here. नेक्स्ट आमदार अलेक्स रिजना लॉरेन्स आणि सरकारी आश्वासन समितीचा दुसरा अहवाल मांडतो. हां अलेक्स मांद्रे अलेक्स रिजना Alex Reginald. Second and third report of the Committee of Assurance. Assurance Committee report. Yeah. Speaker sir, I present the second and third report of the Committee of the Government Assurances 2025. Next item, government bills and consideration and passing. The Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2025. Mani Mukherjee and Manche. Sir, I request to move that the Goa Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. पासिंगाचेर उलय. हां डायरेक्टली ओके. येस. Bill सांगता. Bill सांगता. There is a provision of the section 2511 and with the retrospective effect from the 1/7/2017. This is due to the court matter and also the sum of the cases given to the benefit to the trade and industry. There will be the no refund due to the retrospective amendment and all other amendments are the prospective and will come into force from the date to be the notified. हे बिल जेन्ना हाडपाच्या विचारान आयिल्लें मुखेलमंत्र्याच्या तेन्ना पार्लमेंटान फायनान्स बिल 2025 बिल नंबर 14C ऑफ 2025 पास करूंक नाशिल्लें. काल हें बिल पार्लमेंटान पास जालां फायनान्स बिल 2025. हातून क्लॉज नंबर 121 to 134 पार्लमेंटान पास जाल्ल्या बिलान अशें आसा. तातूंत डायरेक्शन्स आहात स्टेटाक to act as per Parliament because all these amendments are approved by GST Council. Idea is to align. You can't make your separate GST. You cannot bring a separate bill. From yesterday, all the states will have to align with what has been approved by the center. Speaker sir, clause 134 ye bilan pass kala is the same as clause 15 of Goa GST amendment bill. Like कितें जाला number change जाल्या. सेंटराचे 134 इक्वल टू 15. सेंटराचो गोंयचो 14 सेक्शन आहा तो इज 128 ऑफ द सेंट्रल एक्ट पावर टू वेव पेनल्टी और फी फॉर बोथ. सो स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंटान बिल हाडचे पयलीं चिंतूंक ना. हावज द असेंब्ली इज टेकन फॉर अ रायड आनी म्हाका दिसता हें बिल करेक्ट करचें पडटलें. मुखेलमंत्र्यानूय हें मुखेलमंत्र्याक खबर आसचें ना की काल फायनान्स बिल जें पास जालां तातूंत व्हेरी क्लियर कट डायरेक्शन दिल्लें आहा की बिल हॅज ऑल स्टेट्स हॅव टू अलायन with this finance bill of the center. You cannot have separate numbers. Movin Gudin was member of the GST Council. You should be also aware because this has been approved by the GST Council. The changes that have been brought in Parliament yesterday. And Parliament is supreme. It is above our State House. We cannot pass a bill which is contrary. So we have to withdraw the bill. Speaker sir, withdraw करूंक जाय. Yes, sir. तू उलोवपा जाय कितें? हे bill withdraw करचें पडटलें. Honorable Speaker, this bill has got many clauses. In addition to what Mr. Vijay Sardesai has said, my colleague, there is one amendment which is sought to be made to Section 6 about owning or possessing on lease at least for a period of 30 years a land not less than 50,000 square meters or such land as... Discuss करो जाय ना. Yes, sorry. This has to align with the central bill. Because, sir, the draft amendment to the GST Act for the first approved by the GST, as it's discussed in the meeting of the 21/12/2024, and section will be always different from the finance bill. And the correspondence of the CGST amendments is already proposed in the finance bill in 2025, and which was introduced in the Lok Sabha on the 1st February 2025, and it's being discussed today. No, passed yesterday. Yesterday. Passed yesterday. Okay, and is likely to be passed. Likely नहीं पास जालें. Okay. ये तुका कितें सांगतात तो दिता पळय तो कितें There are सांगता. total 15 sections in this GST amendment bill, and the date of the coming into the force will be notified later once the CGST amendment
and all other states amendment are passed, GST will be the decided effectively date. ना 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 स्पीकर सर Speaker sir, हातून इगो करपाची कांय गरज ना. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्याची चूक कशी काडना हे डिपार्टमेंटाचें हें आहा की डिपार्टमेंटाक खबर नाशिल्लें तें काल बील थंयचें पास जातलें म्हणून. तें जर काल पास जावंक ना आनी फाल्यां जाल्लें जाल्यार आज हें पास करूं येता आशिल्लें आमच्यान. आज आमी वी आर contravening, we are going ultra virus. We cannot do something which is against the what is approved in parliament. हे कितें सीएम एकूच हातून सादें कितें आहा तूं जें कितें करूंक सोदता पळय ताजें सेक्शन 1 आहा आनी सेंट्रल एक्टान सेक्शन 2 आहा. सो फाल्यां कोणाकूय जर तुवें वेव केली पेनल्टी तो म्हणटलो अंडर वीच एक्ट, तूं म्हणटलो आपलें पास केल्लें आयचें हें, तो तुका सांगतलो अंडर द सेंट्रल दिस इज रॉंग म्हणून. हील गो टू द कोर्ट. नाही आय एम जस्ट टेलिंग यू इम्प्लिकेशन्स. तूं तें विड्रॉ कर आनी परतें हाड विथ ऑल दीस चेंजीस. यू हॅव टू अलायन. आस्क युअर AG. Ask your AG. AG is better person to tell you this, the legal implication. Because directions are given to the state to align with the central legislation. काल तुम्ही वाचून पळया हे म्हणजे फ्रेशस्ट आहा. Speaker sir, section number will always be different, but अरे तशें न्ही. we cover ना various acts. स्पीकर सर तो दिता ताजेर तूं वचनाका. म्हाका पेनल्टी पडली GSTची. हांव तुजे म्हऱ्यान येता वेव कर म्हणून. तूं म्हाका वेव करता अंडर सेक्शन 14 ऑफ द गोवा GST एक्ट. मागीर हांव मागता की आनी वेव करूंक जाय आशिल्ली. हांव तुज्या कोर्टान वता आनी तुका सांगता कितें की 14च्या अंडर तुवें रॉंग वेव केलें. इट इज सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल एक्ट. कोर्ट तुका डायरेक्शन घालता की गो एज पर द सेंटर म्हणून. इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, बट यू कॅनॉट डू समथिंग विच इज अबव द नेशन्स लॉ. द नेशन्स लॉ इज अबव यू. दिस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. Speaker sir, but तरी सुद्धा म्हणजे हांवें व्हेरीफाय केलां म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन. इज द सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट ऑफ द 2017 and गोवा GST एक्ट ऑफ 2017 आर ऑलवेज द सेम. हे बिल पास कर. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें. अरे विचार कशें घेतात तुम्ही. तुम्ही घटनेची हत्या करता स्पीकर सर. ना स्पीकर सर, हय ना स्पीकर तुम्ही पास करा. ना पास कशे करतात म्हाका मान्य कळना. आसा हय म्हणजे अरे म्हळ्यार तुम्ही डबल इंजिन कसले जाले Speaker sir, तुमचे we are रूल verified. सुटला. We are एक 100% इंजिनाचे verified. रूल सुटला. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक क्रमवार सभाघरांत सादर करतात. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असा कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाला. आतां मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the Goa Goods and Service Tax Second Amended Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा गुड्स सर्वीस एंड टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 मान्य जालां. द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन अमेंडमेंट बिल 2025 माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the Goa State Research Foundation Amended Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक क्रमवार Speaker sir, हांव फक्त बिल सांगता. Speaker sir, हातूंत एकूच आशिल्लें subsection 3 of the section 10 of the Goa State Research Foundation Bill Act 2022, Goa Act 8 of the 2022, Goa Act make the provision. Adjourn the meeting for the governing council. फक्त quorum maintain नासलो 50% so that we can quorum at up परत रोखडीच म्हणजे 1/3 of its member to be present for the quorum. इतकोच ताचो मिनिंग. आतां विधेयक क्रमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती नात. प्रश्न असा विधेयक 2 ते 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाला. आतां मुख्य विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the Goa State Research Foundation Amended Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका हय. मान्य ना ताणें
ना म्हणचे हय मिनटाचे म्हणणे मान्य जालें हय मिनटाचे म्हणणे मान्य जालें द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन अमेंडमेंट विधेयक 2025 मान्य जालां. द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट बिल मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Private University Amended Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें ठीक आहे सर, हांवें बिल सांगता फक्त. प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल आशिल्लें तितूर लँड कितली आसची हें स्पेसिफीक नाशिल्लें. ही लँड 50,000 स्क्वेअर मिटर मिनिमम आसपाक जाय अकॉर्डिंग टू द गायडलायन ऑफ UGC गायडलायन. तितकेच आसा, बाकीचे मायनर आसा. Speaker sir, in clause E, you are also amending to section 3. In clause E, you have proposed an increase of amount for the purchase of books and periodicals worth rupees 50 lakhs from rupees 50,000. And जे 6 जे मुख्यमंत्रीन सांगला, you are amending to substitute clause 2 of section 6 by inserting requirement of owning possession or possessing lease for a period of 30 years, not less than 50,000 square meters of land as per the requirement of the body, whichever is higher. And that's because sir, inga problem ki the government seems to be trying to create competition within the universities. Poi sadia amgele university pod goya hai, ranking is slipping. Your private university of Parol, Ganpat, आणि आता कोण MIT मोठा हे university वाटता. And that's because sir, quality education, it is the duty of the government to protect this quality education. And if there is a quality education, they cannot afford 50,000 rupees of land. Hui na hui maga dista. If the government is together with a particular agency and the land je pod acquire korpat 50,000 square meter ani mais. And if this happens, because I think that the standard of the quality education will come down. Speaker sir, दूसरे आज जे section 15, you are also amending section 15 by adding one more provision after existing proviso stating that if adequate number of candidates belonging to the reserved category have not applied for any program offered by the university, such seats shall be filled up by the candidates from the unreserved category. Now this is a shortcut. This is because basically the reservation policy ha SC, ST, OBC, we have to protect these people. Because these fees, basically they are protected by the Constitution of India. But if we agree to this, because the student class of these reserved categories, I believe will not pardon us by passing this. Because ये university पडे आहे, इंगेली fees, they can 50,000 जमीन जेन्ना आज गोंयांत घेवपाक, आणि कितली rate ती खबर ना म्हाका दिली ती, but to get 50,000 rupees of land, university capitation fees will be very high. म्हणजे एक साइडीन capitation fees high करप, म्हणजे ST, OBC will not then be able to afford it. मागीर general भितर घेवप. So all shortcut. Yeah, this is not actually in the interest of the ST-SC community. I believe this is something that you need to look into, because especially section 15, because is something fee structure. You have also proposed, 63, that with wide authority to university to change the fee structure, conferring honorary degrees, majors. So basically, sogle power thank delay. And these universities, because kon Ganpat, Parol, ani kon MIT, and kon येताय. Yes, zorito thing येले. And if this is not in the interest, especially in the interest of the state, उनके fees घातले. आणि ते सीट पढाय capitation fees घातले. आणि general ST OBC जेन्ना हेजेर बंदी जोरितो तुम्ही घायले general ते जावपा शिरीपण. Fix that ST OBC has to be there. It cannot be shifted to general. This is basically a shortcut. स्पीकर सर, तो जे सांगता पळय न्ही ST OBC, आमी आमचे रायेश्वर कॉलेज शिरोड हांगासर आसा, खुद्द आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, हातूंतलेच जे आहा पळय न्ही 30-40% सीट्स वॅकंट उरता एकदा. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतले No. Because Subhash Shirodkar has love for Goa. I know. I can say for it. But these universities are private universities. आमी हांगासर क्लियर कट, हांव तेच सांगता तुका, क्लियर कट सीट भरले नासत जाल्यार एखाद्या प्रायवेट युनिवर्सिटीक म्हणजे चलोवप हे कठीण आसा. सगळे सीट भरप हे गरजेचें आसा. म्हणून सांगलें SC ST जर भरले ना सीट जाल्यार
आणि हे नॉट फक्त गोवा न्ही SC ST will can come from the anywhere from India. माहीत आसतली लाखान आसतली माहीत Because तेंचे अफोर्ड जावपाचे ना ते जेन्ना एखाद्या अफोर्ड जावपाचे ना सर स्पीकर सर लास्ट टाइम ह्या हो, हाऊसान clear cut. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जेन्ना एक मिनिट खबर करता स्पीकर सर आमकां- लास्ट टाइम आमकां जर- मुख्यमंत्रीन आमकां कायदो खूब बऱ्या हाडलो पद्दतीन- प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी फ्रॉम 10 crores was bought There should be to competition. 50 lakhs. From 10 crores was bought last time at the start. 2 years ago you bought that. And competition बरें आहा, but बाकीचे Yes. Honorable Speaker, on this bill, I want to give a little background. The Chief Minister may kindly bear with me. This Act is of 2020. Section 3 Ashiloto, there was conditions for establishment of the university. And in that there was a condition where the proposer has to own or possess the land. Now this was amended. Even for the purpose of getting a letter of intent, it was required that you must be owning and possessing the land. In 2021, before the rules were framed, this MIT group of institutions, Pune, applied for letter of intent without having land with them, without owning any land in Goa. And happily, Director of Higher Education gave them a letter of intent, which is dated 24th February 2021. They realized this letter is just a piece of paper, it would not be able to act it upon. So they went on hunting for other land. They were supposed to come in Bisholi, they went to Tivin. In Tivin, they did a setting with the Comunidad, and I will explain why I use that word. Speaker sir, this is not a question answer. Wait, I'm coming to this. Discussions करपा खातीर एक question answeraचेर आतांचे discussion करता subjected to the bill. I'm coming to the bill. I'm coming to that section. Don't get upset about it. You cannot be, you should allow me to speak to give the background of this. Of course, but to be particular खंयचो तरी विषय घेवन हांगा It's coming on section 6. You can be according to the section you I'm can tell. coming to section 6 It only. is not particularly खंयचो एखादी case घेवन तुम्ही बिलाक refer करू शकना. No, this amendment according to me is being made with the intention to help particular universities. This is what I'm saying. Speaker sir, सरकाराचो इंटेंशन क्लियर आसा. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जेन्ना बिल हाडला तेन्ना फॅसिलिटेट करपा खातीर थोडीशी मॉडिफिकेशन ह्या बिलात केला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज येवपाक जाय. आमी जर इंडस्ट्री येवपाक दिवचे ना, युनिव्हर्सिटी येवपाक दिवचे ना, गोंयांत कितें तरी येवपाक दितले. एड्युकेशनल इंडस्ट्री आमी म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांक There has to be a benefit for the Goans. Of course, there is benefit for nothing, the no Goans. benefit coming Job from this. create जाता ती They are गोवाना coming to खातीर make money जातले. भुरगे here. शिकता ते गोंयचे These are भुरगे शिकतले. nothing but commercial entities making money at the cost of Goa. आज गोंयचे भुरगे भायर कितले शिकतात तितल्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही विचार करात. जे नवीन कोर्सीस गोंयांत जावपाची गरज आसा ट्रेडिशनल कोर्सीस. हे स्पीकर सर दर वर्साक कितले भुरगे वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर देशांत आनी देशा भायर कितले वता ते चौकशी करपाची गरज आसा. आणि हे सगळे जे आमी स्पीकर सर I think Honorable Chief Minister should wait and listen patiently. I will explain this. पर्टिक्युलरली Please एखादी wait. केस सांगू नका. तू I'm showing you this sequence. हांव तुका दाखयता sequence कितें जालां तें. बिलाशी संबंधित आनी स्पेसिफीक सांगा. This is the relevance to the bill. हांव बेश्टो म्हणना. I'm got with the documents. हांव document प्रमाणे सांगता. I'm just saying this why. This is my charge that this amendment is being made to protect and to allow one university at the cost of Goa University to propagate. हाडपा खातीर न्ही. इट इज ओपन फॉर ऑल. बिलात जे अमेंडमेंट करता तो 2023 amendment हाडलो. मागीर थिंगा amendment म्हणलो. आतांचे अमेंडमेंट हाडला तेजेर उलोवपाक तो फाटलो Now the same amendment you are amending. Please understand, same amendment you are amending. 2023 you brought amendment. Bill is brought by you. If the amendment, first amendment brought by you, and second amendment to the same section is being brought by you. Why I'm saying, please look at it. Last time you said owns or possesses, and one second letter of intent is given to the same university without their possessing the land. And now you're coming with section 6 amendment. Owns or possesses on lease at least for a period of 30 years a land not less than 50,000 square meters or such land as per requirement of the regulatory body whichever is higher. This is after this university has taken possession of the land. In July 2024, they took possession of the TV Comunidad land. And now this, you're trying to protect them, you're trying to give them the benefit. No one else, I can assure you, will get this benefit. Now I'll just point out this. Now please understand, this, why I'm saying, please, the Honorable Chief Minister says benefit for the Goans. When IITs are being set up in Goa, in any state, 50% is reserved for the locals and 50% is all India.
Now these people are setting up universities in Goa and there is no obligation to give us 50%. What about our people? They'll have to pay all the fees. The NRI fees get out, foreign exchange fees get out. They are getting land at 12 rupees 50 paisa. 12 rupees 50 paisa per square meter. When the land on their official record is 3,000, 2 months later the government increases the rate to 10,000. लँड सरकारान दिवं ना हांव परत एकदा क्लियर करता You have approved it. सरकारान दिवं ना You have approved that grant. Your government has approved the grant in July. कोमदादीन दिल्या You all have approved it. You are supposed to balance that. You are supposed to check whether it's right or wrong. I'm not on discussion on that now because that will be tested in court. This is on this section. This bill is with an intention to help private universities and finish up Goa University. This is my submission. बिकॉज सर हे चुकीचो अर्थ काडटात आमकां नवीन युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवपाची गरज आसा आमकां एड्युकेशन प्रमोट करतले आसत जाल्यार एड्युकेशन युनिव्हर्सिटीज गोंयांत येवपाक जाय आमचें इंटेंशन क्लियर आसा That shows what is the this benefit for Goa which you are giving for our Goan students. Because, sir, Admission, because job admission, not job jobs opportunities of create gardeners जाता and all admission. this. स्पीकर सर आज गोंयचोय भुरगो लाखांनी फीस भरून भायर वता वेगवेगळे कोर्सीस करपाक ताका जर हांगासर एडमिशन मेळ्ळें ताचे पेरंट्स हॅप्पी जातले 50% दर आमकां- गोंयांत कितलेशेच भुरगे जे आपण ती भायर वचून शिकता कॉम्पिटिटीव एग्जामीक दिवन शिकता स्पीकर सर सो डेफिनेटली इट वील कन्सिडर गोवन स्टुडंटा खातीर ते एडमिशन No, मेळटलें but give a 50%. Make the condition of 50% for Goans at 50% rates. They can't pay lakhs of rupees. Rao. विजय सर स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान आता सांगला की 50,000 स्क्वेअर मीटर अमेंडमेंट सेक्शन 6 आपण करता म्हणून तुझे तुम्ही सारखे वाचना कालुसान कशें वाचलें ना ते कळना म्हाका पळय 50,000 म्हणून बरयलां आनी फिगर आहा 5 लाख पयलीं बिलूच भायर उडोवपाचें हांगा हाजेरूच तुवेंच बरोवन दिला 5 लाख पळय तें Section 6(2) amendment to Section 6(2) own or possess on a lease at least for a period of 30 years a land not less than Which page? खंयचे पेजीर page 2 रे Section 4, स्टार्टिंगूच रे section 4, amendment 50,000 section बरयला 6. मरे कितले 50,000 बरयला झिरो कितले आहा तूं झिरो बरो मेसपी मरे 50,000 मरे कित्याक हा 50,000 आहा पळय सारकें हा कितें घालून 50,000 पावले कितें हाडटात तुमी स्पीकर सर करेक्शन करपाचें हा करेक्शन मेजर करेक्शन आहे स्पीकर सर आम्ही अशें करून कानान घालता ते बरें आतां फुडें उलोवया स्पीकर सर हो इशू प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचो कित्याक आयलो 2018 हांवूय मंत्री आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान अशें सांगलें की मायनींग बंद जाल्लें म्हणून मायनींग बंद जाल्लें आनी हे मायन ओनरांनी जमनी ज्यो इतल्यो आहा त्यो तांणी आयबी लीग कॉलेजीस एशिया पॅसिफीक कॉम्प्लेक्सीस घालचे म्हणून आयबी लीग गणपत युनिव्हर्सिटी न्ही येल ब्राउन कोलंबिया हार्वर्ड स्टॅनफर्ड त्यो नॉट गणपत नॉट कोणतो तुगेलो MIT म्हणटी पुणेची कराड तो न्ही आनी तुगेलो तो पारूल म्हणटा मनीस कोण स्पीकर सर ह्यो बऱ्यो रेप्युटेड युनिव्हर्सिटी येवपाच्यो गरज आहा आतां मातसो बॅकग्रावंड सांगचो पडलो सिन्स दीस इज अंडर डिस्कशन आमी म्हणटात हांवूय एज्युकेशन हब हांव फुल्ली एग्री जाता CM सांगता ते की भुरगीं भायर शिकपाक वता म्हजी चली भायर शिकपाक गेल्ले आहा एज्युकेशन हांगा बरें ना म्हणून पूण कोण पारुलान म्हजे भुरगे शिकपाचे न्ही पारुलाचो फावंडराचो बॅकग्रावंड पळय फाउंडेड बाय डॉक्टर जयेश पटेल तो फॉर्मर BJP मेंबर accused and arrested for rape in 2016 died in police custody in 2020 while awaiting trial now it is run by his son हो आतां युनिव्हर्सिटी आनी ही खंय येता एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आतां कितें बरें करतले कसले दिवे लायतले स्पीकर सर ओके लिगल ट्रबल्स मागीर तुका आनी एक सांगता ही गणपत युनिव्हर्सिटी मुखेलमंत्र्यान उलयतना UGCच्यो गायडलायन्स सांगल्यो गणपत युनिव्हर्सिटीचे कितें रिकॉर्ड आहा गणपत युनिव्हर्सिटी म्हणटा ते फायनान्शियल फ्रॉड इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान इन्व्हेस्टिगेट केला बेस्ड ऑन UGC's रिकमेंडेशन हे बॅकग्रावंड आहा गणपत युनिव्हर्सिटी March 2024 Times of India has reported that 20 universities of Gujarat have been listed as defaulters by the UGC. आणि मेन आहा ती गणपत युनिव्हर्सिटी ही आता गणपत हाडल्या तुम्ही हांगा सो स्पीकर सर आम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचेर कॉन्त्र ना आम्ही मुखेलमंत्र्याचे विजयानाचेर फुल्ली फॉर आहा पूण कोणाक हाडटा हे इम्पॉर्टंट हे डिग्र्यो छापून दिवपाचे आहा छापून विकपाचे आहा हांगा छापून दिल्ल्यो डिग्र्यो घेवन पुलीस जाल्ले आहा मनीस म्हजे कडेन आहा रिकॉर्ड सो आम्ही मागता ती क्वॉलिटी आता स्पीकर सर आम्ही ओरिजिनल हाजेर येवया बाब युरीन सांगला ते भशेन रिजर्वेशन प्रोविजन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू कॅनॉट डायल्यूट इट
you have to adhere to it. And section 15 जे तुम्ही करतात, provided further that if adequate number of eligible candidates belonging to reserved category is not applied, then such seats will be filled by unreserved. म्हळ्यार रिजर्वेशन न्हिदयता तूं पयले धपक्याक स्पीकर सर. दुसरें, पयलीं आशिल्लें कितें की तांणी विकती घेवंक जाय म्हणून जमीन. आतां लीज तुम्ही अलाव करता. सो लीज घेतले, कॉम्युनिटीक मॅनेज करतले, लीज करतले आनी आमी मरो म्हणसर ती युनिव्हर्सिटीक पळयतले. ही परिस्थिती जावपाची आज स्पीकर सर. तुम्ही स्पीकर सर ज्यो जमीन दितात ताका क्वेश्चनेबल ट्रॅक रेकॉर्ड आहा, शेडी मॅनेजमेंट हिस्ट्री आहा. स्टुडंट रिव्ह्यूज म्हणून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युनिव्हर्सिटी रँकिंग्स. स्टुडंट रिव्ह्यूज सामके पुअर आहा. फक्त एंट्री क्रायटेरिया टायटन केली म्हणून जायना स्पीकर सर. हे हांगा एज्युकेशन फुडें व्हरपाक येनात, हे गोंयचो ब्रँड व्हॅल्यू एक्सप्लॉयट करपाक येतात बिकॉज ऑफ बाय फुलिंग गलिबल स्टुडंट्स एंड अनसस्पेक्टिंग पेरंट्स. आमकां जेन्युइन एकाडेमीक इन्स्टिट्यूशन जाय आनी हाजे खातीर स्ट्रिंजंट एक्रेडिशन रिक्वायरमेंट जाय, इंडिपेंडंट स्क्रीनिंग कमिटी जाय, मॅन्डेटरी पब्लीक डिस्क्लोजर जाय, इन्सेंटीव फॉर क्वॉलिटी नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, लोकल इंटिग्रेशन जाय, ब्लॅक लिस्ट अँड बॅन क्लॉज जाय आनी ग्लोबल लोकल पार्टनरशीप एनकरेज करूंक जाय. स्पीकर सर, हें करतना हे जे रिकॉर्ड सांगल्या आनी म्हाका म्हजे कडेन आनी फुडें खूब आहा. गुजरात हायकोर्टान ही परूल युनिव्हर्सिटी म्हणटा ताका पुल अप केल्ली आहा फॉर इनएलिजिबल स्टुडंट्सांक भितर घेवन हाय फिजांक घेवन डिग्री दिल्यो म्हणून. आनी हाय कोर्टाचे जजमेंटाचे मागीर युनिव्हर्सिटीन पयशे रिफंड करचे पडले, कॉम्पेन्सेशन ऑफ 10 lakhs फॉर 38 स्टुडंट्स. हो रिकॉर्ड ही परूल युनिव्हर्सिटीचो. आनी ही युनिव्हर्सिटी आतां केप्यां येवपाची आहा बेतलान. स्पीकर सर, आमी ना ना, हे सगळे म्हजे कडेन प्रूफ आहा स्पीकर सर. आय एम ऑन माय फीट. नंबर 1, आय एम ऑन माय फीट. म्हाका सोपोनी. मुखेलमंत्री cannot defend that university because he has got no interest. He has got no interest and he is not partner in that. So let's listen to what. म्हाका इंटरेस्ट हांव सांगता त्यो ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड ह्यो युनिव्हर्सिटी येवच्यो, अजूनही नवीन युनिव्हर्सिटी येवच्यो, हेच माझे मत बरं, पण जमीन खंय आहा? हांव परत अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी हांकां तर दिल्यो गणपताक. हो गणपत आहा तो वॉन्टेड. हो तो गणपती न्ही. एक बरी युनिव्हर्सिटी आसत न्ही जाल्यार तुवें रिकमेंड कर, ताका कमिटी रिकमेंड करपा हांव तेजो हांव रिकमेंड करूं सांग कोणाक. हांव बारीक मनीस. हांव तेजो व्हडलो मनीस न्ही. गोंयांत दिल्ली जाय. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, आफ्रिकन स्टुडंटांनी एक कंप्लेन केली फेब्रुवारीन की आपल्या कातीचेर आमचे हें करता म्हणून. हे परूल युनिव्हर्सिटीक मॅटर हशप केले, कोर्ट इंटरफियर जाले आनी ताजेर रेशियल डिस्क्रिमिनेशनाचो क्लॉज घालो. सो ह्यो युनिव्हर्सिटी टॅक्स फ्रॉड, इन्कम टॅक्सान 2022 परूल युनिव्हर्सिटीक इन्व्हेस्टिगेट केलें. सर, ही सेक्शनां आनी हे हांगाच उरलें, हे कशें खबर आहा? अरे बॅकग्राऊंड कोणा काडटा ते इम्पॉर्टंट. कायदो करता, कायदो करता कोणा काडपाक तो इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, हे रियल इस्टेट स्कॅम, हे एज्युकेशन हे रियल इस्टेट स्कॅम म्हणून जोडपाची संवय जाल्ली आसा. आमचे निव्वळ म्हणल्यार बऱ्यो युनिव्हर्सिटी येयल्यो आमी वेलकम करता हाज्याय फुडें. एका मिनटात सांगपाक लागला स्पीकर सर, ह्या जो अमेंडमेंट हाडला अमेंडमेंट 6 आसा, सेक्शन 6 आसा. बजेटा आहा मरात ना जालें 2 मिनटां. स्पेसिफीक स्पीकर सर सांगता 2 पॉयंट सांगता. एक पॉयंट म्हणजे जो 30 yearsचो क्लॉज घातला आतां आनी 50,000 म्हणटा, 5 लाख हांगा बरयला, 50,000 म्हणटा. स्पीकर सर, गोंय इतलें व्हडलें न्हू. आतां बाकीचे स्टेटी जावं नॅशनल लेवल स्टँडर्डा प्रमाणे तुमी हाडटा. गोंयचो जागे पयलूच स्पीकर सर कमी आसा आनी आयज जे कोमुलदाद लँड जावं आनी खंयचो लँड जो आसा आनी हो जो जागो जे अप्लाय करता हे प्रायवेट लँड ओन करिना, हे सगळे प्रायवेट लीज करता. सो स्पीकर सर, लीज कित्याक करता? दुसरो जो प्रश्न आसा जो युरी बाबान काडलो, तो युरी बाबान काडलो तो स्पीकर सर, तो हो प्रश्न सारको इम्पॉर्टंट आसा. अनरिजर्वड जे आसा, अनरिजर्वड आसा. आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय. हे दितले रिजर्व कॅटेगरी आसा, SC ST OBC आसा. हेंका हे मेळचे म्हणजे संविधानाचो अधिकार जो आसा तो संविधानाचो अधिकार बायपास करता. स्पीकर सर, लास्ट हांव विचारपाक सोदता, जो सीएमान मातसो एल्टन मातसो. स्पीकर सर, हांव लास्ट विचारपाक सोदता, जो युनिव्हर्सिटी आतां म्हणटा आनी सीएम म्हणटा की गोंयकारांक बेनिफिशियल जातली, गोंयकारांक मेळटले. आयज तुमी पळया, आयज गोंयांत जी आसा बिट्स पिलांनी आसा, कितले गोंयकार आसा ते? हो डेटा दाखोवपाचो. कितले कामाक आसा गोंयकार, कितले एड्युकेशन शिकता गोंयकार, कितले पर्संटेज शिकता, हे स्पीकर सर डेटा आसपाक जाय. स्पीकर सर, बेश्टेच सांगले म्हणून जायना स्पीकर सर. आनी असली बील हाडटा ही पर्टिक्युलर तांकां रियल इस्टेट एजंट जे आसा तांकां बेनिफिशियल आसा, गोंयकारांक न्हू स्पीकर सर. जेन्ना हो मुद्दो येयलो
an honorable member of Vijay and Kepe Madarsam I just want to clarify two things. It is not that I'm in favor of some particular university. Police Parole University 60,000 square meter land they have purchased from a private company. It is not government. Second thing, when this university came, we were very firm, a panchayat and as a MLA we were firm that they did not want to pay the taxes. Whatever construction taxes, then the director of panchayat has given us instructions to, then I made them to pay these taxes. 40 lakhs was paid by the university to the panchayat. But then we have got orders from the panchayat, director of panchayat to refund the money. आणि जेन्ना हे युनिवर्सिटी येयली आय वॉन्ट टू क्लियर माय स्टँड इट इज नॉट आमगेले कोण सोयऱ्यांचे वो कोण मगे पटेल म्हणटाय हांव काय पटेल न्हू हांव डिकोस्टा सांगना हांव मुगे स्टँड क्लियर करता हाल हें जावपा येना गोंयाक वो मुगे मतदारसंघ की आम कोण ते सोयऱ्या म्हण आम तेंका दिले म्हूण बट इट वॉज ना आयक हांव आमी जेन्ना युनिवर्सिटी येयल्ली तेन्ना आमी सांगिल्लें आमगेल्या केप्यां मतदारसंघाक भुरग्यांक ऑल दोज कोर्सेस आम 50% तांकां आमकां कन्सेशन रेंट दिवपाचें ऑल दोज थिंग्स यू विल हॅव टू कॅल्कुलेट ऑन द पेपर इट इज नॉट दॅट आमकां कितें जाय वो हाड म्हूण एड्युकेशन वी वॉन्ट एड्युकेशन NIT कुंकोड येयल्या एकलो कुंकोडकार ना एक दोन तीन चार जावन उलयता मरे आतां स्पीकर सर एक NIT गोंया येयली कितू गोंयकारां थिंगा कितू लोकला जॉब कोणाकूय ना थिंग ते स्वीपर हे होगट स्वीपर आनी ते मनशाक जॉब दिले ऐकून या मरे स्पीकर सर डेफिनेटली भुरग्यांक एडमिशन सर ऐकले ते मागीर as per rule the words will prevail over the figures and topographical mistake be correction as per words. येस ना हे गोंयकारांक बाबा दॅट यू पुट आता विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती येनात प्रश्न असो आसा दुरुस्ती आसा दुरुस्ती येस 5 लाख आणि 50 दुरुस्ती आसा दुरुस्ती आसा ओगी मारल्या सायन मारल्या गणपता बरोबर सायन मारल्या खंय आलेश तू मारली सायन गणपता बरोबर अरे तो गणपत फ्रॉड UGC हो सांगता ताजे फ्रॉड तो तुम्ही सायन भितर पडटले रेडिओ आहा मागीर दुरुस्ती सहित हात घेवन तुवें दिला तर एग्रीकल्चर परमिशन सभागृहात सादर करता आणि प्रत्येक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटांचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटांचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सूत्र दुरुस्ती सहित सभागृहात सादर करता विधेयकाचे भाग जाले पास झाले स्पीकर सर 5 झाले पुढे विधेयकाचे डिव्हिजन Speaker sir, I request that the Goa Outdoor Advertisement Regulation Control Bill 2025 taken into consideration. येस प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें झाले पास केले मरे कशें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मान्य जालें स्पीकर सर प्रायव्हेट एडवर्टायजमेंट बील जे आसा ते कोर्टान सोमोटो ही केस आशिल्ली PIL फायल जाल्ले त्या ती रेग्युलरायज करप हाज्या खातीर स्पीकर सर आमी पूर्णतः हे बील हाडलेलें आसा जेणे करून रेग्युलरायज करप बरें पडटलें फुडले प्रायव्हेट एडवर्टायजमेंट बील हांव ते वचून बेगीन मेन्शन करून चलो मेन्शन करून हांवें हय द गोवा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट रेग्युलेशन अँड कंट्रोल बिल 2025 मुख्यमंत्री म्हणजे I request to move that Goa Outdoor Advertisement Regulation Control Bill 2025 be passed. I'll speak. Okay, you can. पास टू कन्सिडरेशन इंट्रोडक्शन पासिंगाक आसा उलयला प्रश्न आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटा एक कन्सिडरेशन जालें उलय कन्सिडरेशन पास म्हणलें घे ना तूं कन्सिडरेशन उलय Speak. Honorable Speaker. बिल मांडत बिल मांडले हां I request to move that Goa Outdoor Advertisement Regulations and Control Bill be taken into consideration. yeah. Consideration. You can speak.
येस कितें सांगपाचें तुमकां? बिल हांवें सांगलें हे एडवर्टायजमेंट सांगलें ताणें. Honorable Speaker, yeah, told us already. कळ्ळें. येस. Honorable Speaker, bill kota sona, I believe that these many bills are coming in the assembly which are being given by somebody else and being forced upon the department, and it must be just zipping through the law department and coming here for consideration. I will show you how this bill, which is supposed to be, please look at the bill, a bill to provide for effective regulation of hoardings in the state. Hoarding bola kite, those big billboards, these are hoardings. Now please look at the next part in the preamble. Whereas there is no special and or specific statute governing the erection, regulation or control of temporary and seasonal structures permitted under coastal regulation zone notification. करेक्शन असेल. What is this? Opening. Opening, copy, paste, poor job. CRZ हुई ये लेगा. रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करतले. No, not a rule and regulation. There is no special specific statute governing erection, temporary and seasonal structures. These are shacks. These are structures on the river side. No, it's not allowed. I'll show you that. Will not rules allowed. and regulations Under this act. जे असतले तितून डिसाइड करतले. Prohibited, Mullah. I'll come to it. These are seasonal structures are not advertisements. जे रूल्स रेगुलेशन्स करपाचे आसा बिलाचे तेन्ना सगळे नॉर्म्स जे आसा पळय न्ही हे डिसाइड करतले. No, we'll come to that's nothing to do with. This is preamble. You're opening out your act. You're saying what it is for. Okay. And the whole thing starts changing. Now next paragraph. Whereas it is necessary to provide for law for the purpose of effective regulation and determination of issuance of permission and monitoring of hoardings. Please see this word, hoardings in the state of Goa. The word is not advertisements. The word is hoardings in the state of Goa. So, Honorable Speaker, the first thing I would have had an impression is, hoardings are a definition also like hoarding kitmon. But the whole act does not have any definition of what is hoardings. And I would make a respectful charge that this bill is going to affect a lot of people across Goa. Small trader, a small businessman. I don't mind if industries are being affected. I don't mind if corporates are being affected. But small man is going to be affected. Even a man who is removing puncture, he will be affected. The man who is selling vegetables will be affected. I will show you how also. The first thing that the bill, I would respectfully submit, and I will make good my submission. I'm not using words loosely. I will say this is a 5-stage loot. And why I will say? The 5 stages are: 1, a registration which is required. Second is permission for setting up outdoor advertising device. Third is, now if you want to even re-erect that same device, no modification, you want to re-erect, of course with modification different, it's re-erect. Without modification, you again need permission. Fourth is to display on that hoarding or without a hoarding, you need permission. And even you want to change that advertisement, you need permission. So that's why I called it a 5-stage loop, and I'll explain that even again. Please look at section 2A. Advertisement means and includes. And utor includes ahatenna. It is not limited to what is there. Includes can mean what is outside also can be included. Any information, device or representation in any manner such as an announcement or direction by word, letter, model, image or a combination thereof, signs by means of posters, hoardings, boards, banners, temporary arches, illuminated signs, name boards, direction boards, digital board, sky sign, placard, digital LED, LCD, backlit sign, neon display, electronic display, video display, laser display, balloons, etc. Now please see this part. For the purpose of commercial exploitation or for publicity, if I want to give publicity of myself, that is also an advertisement, or giving information, or to attract public to any place, person. That means even if you want to attract it to a politician, he will be covered. Public performance, public and social messaging, articles of merchandise, please see this word, or to promote a product or service in commercial sense. Now, see, it's so wide.
even if you use some announcement, it will be an advertisement. While you're talking of advertisement by a device, you're talking of display. I don't know how this announcement will also start becoming an advertisement, how you will catch him, how you will... And I want to, Honorable Speaker, I want to point out the last part of it, because it's become so wide, it becomes such a dangerous zone. Article of merchandise, Honorable Chief Minister, please look at this part. I only ask you to remove that word or, and see how... Which page? That advertisement, definition. A, the last 2 lines of the advertisement definition. Article of merchandise, I'll remove that or and I'll read it. Article of merchandise to promote a product or service in a commercial sense. That is perfect. But when you keep the word article of merchandise or, the whole world is open. I hope you're understanding what I'm saying. And it can be in a blurred area where people will be in untold problems with notices, demands, which will create confusion. Your intention is, and that is the law, if I make simply an announcement of my house, my building, that I stay in this building, it's not an advertisement, it's an announcement. But if I'm wanting to sell a product, I'm wanting to advertise myself, that is different. Because advertisement is in a commercial sense. You meant to say the or should not be there. By keeping or, it's creating the confusion. The or should have been dropped there. Because your intention is the same, article of merchandise to promote a product. Read the whole thing. Read the whole thing. No, you have to read from the comma. No. You have to read from the comma. Go from top. No, see, after every comma, the meaning of a comma is, that's a new part. You take out that or you're changing the narrative. Pardon? You take out that or you're changing the narrative. No, it is article of merchandise to promote a product. Please understand, because what is to promote a product and service in commercial sense? Or to promote. So that to promote a product or service should come more clear. No, I don't think. Yes, next, Vengeance. Right. So, Rahul and blank, Rahul down. Now, the next is section 2B. Section 2B. Section 2. Chief Minister's consulting. ताजी सजेशन नहीं होता वैसे वेगास Now I'm coming to 2B. Viresh. 2B. Agency for outdoor advertisement means any person registered under subsection 1 of section 7. No crosswalk. C is agency for display means any person registered under subsection 2 of section 7. Now please look. Yes, continue. Please look at section 2H. Display means the display of any commercials or display on non-commercials. Now O, this is a very important definition. Correction, amendment. Correction, sorry. Magi Oloini, afterwards you can speak. तो correction दिला Michael Lobo ते How can swearing Michael Lobo ceremony make a oath correction? because of the oath How दिला can Michael Lobo make a Michael Lobo correction? oath दिला घेवपा जो correction निभा दिला oath केरळा 5 Michael Lobo bill हाडलोले temporary withdraw करपाक कोण bill हाडला Michael bill हाडला next time हाडतो 5 तो bill repeal कर afterwards after I finished Mark Duba also Michael and Bill हांव दाखयता कशें तें हांव दाखयता मरे हांव उलयता दाखयता न्ही तुका कशें तें Now come to section 2O, तो लग्न जावं अजून outdoor advertisement. तोलो आहा लग्न जातकर मागीर डिफरंट Outdoor advertisement device. Please look at this, Means any device which is attached to
forms part of or is connected with any building or fixed to a tree or to a ground or to any pole, screen or hoarding or exhibited, displayed in a space in or over any water body, please see this out, water body, which is used for the purpose of advertisement and includes devices specified in Schedule 1. I'm just going through this very slowly. Outdoor advertising device, I would have thought the hoarding a frame mahato, that would have been a device. Yes. But when it's connected to a building or fixed to a tree, तुमकां कितले वेळ जाय we'll continue after tea. मागीर घेवया हां. सभाघराचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता.